आमी वेंग मारूंक ना असले आमच्या चुकीचे देवा लागीं बोगसणे मागुया। हांव पातकी सुरपविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उंचारून सांगता, मनांचे तोंडान सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध। ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मारीक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता। सुरपदविदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां मोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं। सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर। महिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टाक संवसारी। सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया, सुरपदविदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिन वाजता, तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा। सोम्या जेजू क्रिस्ता बाबाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा, देवाची शेळी, तूं संवसाराचे पाप काडटाय, आमची काकूत कोर। तूं बापाच्या उसव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे। कित्याक पवित्र आत्मे सांगती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर। आमेन। प्रार्थुया। देवा समेस्तांच्या बापा, देसा देसाच्या वेगवेगळ्या लोकांक एकाच ताळ्यान तुका बाप म्हणूंक आनी एकाच काळजान तुजो मोग करूंक तुवें फावो केलाय। पवित्र स्नानाचे जोरीन नव्यान जल्मून आमी सगळीं तुजीं भुरगीं जावंक पावल्या, देखून मनान तोच थीर भावार्थ सांबाळून आनी आमच्या कोरण्यांनी तीच भुरग्यां भक्ती दाखोवन सदांच आमकां एकवटान जियेशीं कोर। आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना। आमेन। जिविताच्या फुडाऱ्याक तुमी जिवेशी मारलो, पूण देवान ताका मेल्यांतलो पुनर्जीवन केलो। दोन दुताच्या इतिहासा वेले वाचप। आदी लांगडो आसलो आनी आतां बरो जालोलो तो मनीस पेद्रू आनी जुआंवाची पाट सोडिनासलो। इतले म्हणसोर अजाप जावन सगलो लोक तांचे वाटेन सालोमानाच्या म्हणलोल्या दारवंट्याशी धांवून धांवून आयलो। लोकाक पळोवन पेद्रून म्हणलें, इस्रायलाच्या मनशांनो, तुमी हाचे विशीं कित्याक अजाप जातात वो कित्याक तुमी आमचेर दोळे लावनूच आसात? आमी आमचे काशा पदवेन वो पवित्रायेन ह्या मनशाक चलूंक शक्ती दिल्या कितें? तुमी जेजूक पराधीन केलो आनी पिलातान ताका सोडूंक थारायलेले तेन्ना तुमी ताका नाकारलो, पूण अब्राहमाच्या, इजाकाच्या आनी जाकोबाच्या देवान, आमच्या पुर्वजाच्या देवान ह्याच जेजूक आपल्या सेवकाक मोहिमेवंत केलो, जो पवित्र आनी धर्मवंत आसलो, ताका तुमी लावून दिलो आनी
एका खुन्याक सुटका मागून घेवन जिविताच्या फुडाऱ्याक जिवेशी मारलो. तरी देवान ताका मरणांतलो पुनर्जीवन केलो आनी हाचे आमी गोवाय. जेजूच्या नांवाचेर आमी बाबा दवरलो देखून ह्याच नांवान तुमी हांगा पळयतात आनी बरो वळखतात त्या मनशाक नव्यान घोटाय दिली आनी ताचेर बाबा थेवून हो मनीस सारको बरो जालो म्हूण तुमी सगळीं पळयतात. पूण हांव जाणां भावा भयणीनो, जें तुमी केलां तें तुमी आनी तुमच्या फुडाऱ्यांनी नेणारपणान केलां. आपल्या अभिशिक्तान दोग भोगूंक जाय म्हूण सगळ्या प्रवाद्या वरवीं जे देवान आदी सांगलोलें तें ताणें हे भाशेन शांती पावयलें. म्हणटोच जिवीत बदलून तुमी देवा सोरशी परतून येयात. हे परी तुमची पातकां भोगसोतली आनी सर्वेस्परा कडसून तुमकां बुजवणेचो काळ येतलो. तेन्ना आपणे तुमचे खातीर नेमलोल्या अभिशिक्ताक म्हणजे जेजूक तो तुमचेशी पाठयतलो. कित्याक आपल्या भक्तिवंत प्रवाद्याचे तोंडी देवान परगट केला. तो सगळ्या वस्तूचे नवसोडणेचो काळ ये पर्यान जेजू स्वर्गार आसूंक जाय. मोइजेसान तर अशें सांगलां, तुमच्या भावा मदलो तुमचे खातीर म्हजे सारको एक प्रवादी सर्वेस्पोर देव उपजयतलो. तो सांगी तितले तुमी चितान आयकुचे. जो कोण त्या प्रवाद्याक आयकना ताका परचेंतलो भायरावचो. खरेंच साम्युएला थावन सुरू करून जे कोण प्रवादी उलोवन गेल्यात तांणी सगळ्यांनी ह्या दिसाची खबर आदी फुडेंच सांगून दवरल्या. तुमीच ती प्रवाद्याची भुरगीं आनी देवान आमच्या पुर्वजां कडेन केल्या कराराचे दायजी. कित्याक अब्राहमाक देवान अशें म्हणलें, तुजे सोंसटी वरवीं प्रितुमेच्या सगळ्या कुटुंबाक आशिर्वाद मेळटलो. तर तुमकां सगळ्याक तुमच्या खोटेपणांतली सोडून आशिर्वाद दिवंक देवान आपल्या सेवकाक पुनर्जीवन केलो आनी ताका पयलो तुमचेशी धाडलो. देवाचे उतरें. आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकांचेक प्रितुमेचेर कितले व्हडतें नांव तुजें. परतून म्हणुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकांचेक प्रितुमेचेर कितले व्हडतें नांव तुजें. सर्वेस्परा आमच्या देवा, मनीस कोण गा तुवें ताचो उगडास करच्याक. आडावाचो पूत कोण तुवें ताची पर्वा करच्याक. जबाब. सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकांचेक प्रितुमेचेर कितले व्हडतें नांव तुजें. तरी आसतना तुवें ताका देवदूता परस मातसो सकला दवरलाय. मोहिमेचो आनी तेजाचो मुकूट ताच्या माथ्यार घालाय. तुज्या हाताच्या रोचनाराचेर ताका अधिकार दिलाय. आसा तितले तुवें ताच्या पांयां तळा दवरलाय. जबाब. सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकांचेक प्रितुमेचेर कितले व्हडतें नांव तुजें. मेंढरां गोरवां रानांतली सांवजा पर्यान हेणे तेणें उपतोतली वाऱ्यावेली सुकणीं आनी उदकांत फिरतोली दोरयांतली मासळी सगळेच ताचे आधीन केलाय. जबाब. सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकांचेक प्रितुमेचेर कितले व्हडतें नांव तुजें. उद्गार. सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्परान घडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंदभरीत जावया. सर्वेस्पराक जोय. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. एमाउसांतावन परतून आयलोल्या शिसांनी फाटीर घडलेली खबर जमलेल्या इकरांक आनी तांच्या सांगात्यांक दिली आनी कशी भाशेन जेजूक उंडो मोडटा आसतना आपणें वळखलो तें सांगलें. अशें उलयता थंयच आसतना जेजू तांचे मदेकोत उबो जालो. ताणें तांकां म्हणलें, शांती तुमकां. घाबरून आनी भिवून आपूण पळयतात तें भूत म्हूण तीं समजलीं. पूण ताणें तांकां म्हणलें, तुमी घाबरल्यात आनी असले दुबाव तुमच्या मनान उपरासतात ते कित्याक? म्हजे हात पांय पळयात, तर हांवूच तो. सांसपून पळयात, म्हाका हाड मांस आसात म्हूण तुमी देखतात तशें भुताक आसना. अशें उलोवन ताणें आपले हात पांय तांकां दाखयले. खुशालकायेच्या नादार तीं तरूय दुबावतालीं आनी इतलीं थोटाकलोलीं देखून ताणें विचारलें, तुमचे कडेन हांगा कितें तरी खावपाक आसा? आनी ताणें ताका भाजलेली मासळेचो कुडको दिलो. तो ताणें तांचे उजीर खेलो आनी ताणें तांकां सांगलें, तुमचे सांगाती हांव आसलो तेन्ना हांवें तुमकां सांगलोलें तें हेंच. मोइजेसाची सुमूर्त, प्रवादी आनी स्तोत्रां हातून म्हजे विशीं जें बरयलोलें आसा तितलेंय खरें जावंकूच जाय आसलें. मागीर शास्त्रां समजूंक ताणें तांची मोत उक्ती केली आनी तांकां म्हळें, बरयलोलें आसा तें अशें, क्रिस्तान कोश्ट मरण सोसूंक जाय, तिसऱ्या दिसा तो मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जावंक जाय आनी जेरुसलेमांतावन सुरू करून ताच्या नांवान जिवीत बदलप आनी पातकांचें बोगसणें सगळ्या परजांक परगट जावंक जाय. तुमी हाचे गवाय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे प्रिच्या भाव भयणीनो, जेजू पुनर्जीवन जाला आनी पुनर्जीवन जावन आपल्या शिसांक दिसती पडत आसा आनी दिसती पडटा तितले पावटी एक नवी दिशा आपल्या शिसांक दाखयता. आयज पयल्या वाचपान आमी आयकता पेद्रू जेजू विशीं जें कितें घडूंक जाय आसलेलें ताचे विशीं सांगता आनी हाचे विशीं लोकान कितें केलां म्हणजे परजेन जुदेव परजेन कशे भाशेन ताचे कडेन वागल्यात हांची तांकां परतून उगडास करून दिता. म्हणपाक जाता सॉर्ट ऑफ इवॅल्युएशन, कितें जालें, कशें जालें, कोणें कितें केलें हाचे विशीं आमी जायते पावटी आमच्या जिवितांत कितेंय जायत जाल्यार रोखडीच आमी मागीर ताचें इवॅल्युएशन करता. इवॅल्युएशन करता आसतना आमी जस्टिफिकेशन म्हणून दिता, ना अशें जालें देखून हांवें अशें म्हणलें आनी ताणें तशें म्हणलें देखून हांवें तशें केलें. करतात तुमी? आमी करता हे भाशेन आमचें इवॅल्युएशन. आनी जायते पावटी हें इवॅल्युएशन म्हणटा तें करता आसतना जोण एकलो आपणाक साल्वार करता. म्हणल्यार चूक हांवें करूंक ना, चूक ताणें केल्या, हाणें केल्या, दुसऱ्यान केल्या. आमी दुसऱ्यांक पयलीं बोटां दाखोवंक आमकां बरें दिसता आनी आमची चूक आसा ती मातशें इल्लीशी लिपोवपाक वो ती मायल्ड करपाक, मायल्ड मातशें ताका इल्लीशी लोव करपाची. म्हजी चूक मातशें लोव, दुसऱ्यांची चूक मातशें व्हडली आनी मागीर हांवें अशें म्हणलें ताणें तशें म्हणलें, असल्यो वस्तू आमी जायते फावटी करता. भाव भयणीनो, हेंच पेद्रू ह्या लोकांक हे परजेक सांगता आनी परजां कित्याक आयिल्लीं आयकपाक ताचें, कित्याक ताच्या हातांतल्यान मिलाग्र घडलेली. ह्या मनशाक ताणें बरो केल्लो जो भीक मागूंक आसलो ताका ताणें म्हणलेलें, उठ तुजे हांतरूण घे, जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव तुका सांगता, उठ आनी चल. आनी तो चल्लो आनी ह्या पासून ती परजां आयकूंक आयिल्ली. तर हे परजेक खेरीत भाशेन पेद्रू ही खबर सांगता, तुमच्या पुर्वजांनी ताका समजून घेवंक ना, ओळखून घेवंक ना आनी ह्या पासून ताका खुर्सार खेळायलो. पूण हें सगळें
जे चूक वो वायट ताणी केला तें नेणारपणान केला. देखून बोगसणें घेवपाची गरज आसा, मानून घेवपाची गरज आसा. आनी जो कोण आपल्यो चुकी मानून घेता आनी ताचें बोगसणें घेता ताका तारण मेळ्ळें. ही खबर पेद्रू खेरीत भाशेन ह्या लोकांक वो हे परजेक सांगता. वा भयणीनो, देव खंय वांकड्या वडीचेर पासून नीट बरयता. आमी म्हणटा गॉड रायट स्ट्रेट इवन ऑन द क्रुकड लायन्स. आमचें जिवीत जायते फावटी क्रुकड जाल्लें आसा, वांकडें जाल्लें आसा. आयचो समाज वांकडो तिकडो गेल्लो आसा. आयज आमचे भोंवतणी जें कितें चलता तातूंत जायतें वांकडेपण आनी क्रुकडनेस म्हणटा तें आमकां दिश्टी पडटा. आयज जे भशेन आमी एकामेका लागीं वागता, आयज आमी जांच्या हातांत जुट्ट्यो दिल्ल्यो आसात, जांकां जबाबदाऱ्यो आसात वेगवेगळ्यो ह्या समाजान हो समाज नवो करपाक, वांकड्यो तिकडे गेल्ले आसात. आनी तातूंत भितर आयज आमचो समाज सांडलेलो आसा. देखून पुनर्जीवनपणाची गरज. आमी ह्या शिसांक पळयता जेन्ना जेजू आतां पुनर्जीवन जावन तांकां मेळटालो, दिश्टी पडटालो आनी एक एकलो आपणाक मेळ्ळा ते भशेन दुसऱ्यांक सांगतालो. आयचें शुभ वर्तमान सुरू जालां. एमावसाचे शीस जे एमावसाचे वाटेन चलून वेताले तांकां वाटेर जेजू मेळ्ळलो आनी ते रातयांचे राती परतून येवन ही खबर शिसांक आपोस्तलांक दितात. कितें कितें घडलें आनी उंडो मोडटा आसतना कशे भशेन आमी ताका वळखलो ही खबर ते ताका सांगूंक आयिल्ले. आनी असले वेळार जेजू तांचे मदें येवन उबो जाता. आपूण येवन ही खबर आपूण येवन हो अणभव हो एक्सपिरियन्स हे आपल्या शिसांक दिता. आनी आमी आयकलां कशे भशेन ह्या शिसांक मानून घेवपाक कितलें अवघड जाता. ते भियेले, घाबरले, ते भूत म्हणून समजले. जरूय जेजून आपल्या कोश्टा मरणाची खबर आनी पुनर्जीवनपणाची खबर तांकां आदीं फुडें सांगून दवरलेली, तरूय आसतना ते दुबावले आनी भियेले. भाव भयणीनो, आमकांय जायते फावटी जें कितें बरें आसा, जें कितें सारकें आसा तें मानून घेवपाक कितलें अवघड जायना. कितें चुकीचें आसा, वायट आसा, दुखाचें आसा, कोश्टाचें आसा आमी रोखडीं समजता आनी मानून पासून घेता. एके भशेन जेजूच्या कोश्टांक आनी मरणाक आमी चड लागीं आसा. कित्याक आमच्या जिवितान हे कोश्ट आमी जायते सोंसता, पूण हें पुनर्जीवनपण घडये आमी आजून पासून भोगूंक ना आमच्या जिवितान. आनी ह्या पासून जेजूचें पुनर्जीवनपण मानून घेवपाक अवघड जाता, दुबाव येतात. पूण देव जरी तर आमच्या वांकड्या वडींचेर नीट बरयता जाल्यार भाव भयणीनो, आमी ह्या शिसांक जेजून जे भाशेन हो संदेश दिला तो आमी आयज घेवपाक गरज. मागीर पेद्रून ते परजेक जो संदेश दिला तो आमी घेवपाक गरज. वांकडें जाल्लें आसा, तिकडे जाल्लें आसा, परवा ना. देवा मुखार यो आनी देवा मुखार तुजें जिवीत दवर. सरेंडर योरसेल्फ. आनी जरी तर तूं तुकाच देवा मुखार हे भाशेन सरेंडर करपाक तयार आसा जाल्यार हें सगळीं बरेपणां, जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचें बरेपण आसा तें तुज्या जिवितान मेळूंकूच जाय. आदीं जें चुकलेलें आसा तें आतां सारकें जावंकूच जाय. जशें जेजून म्हणलां, म्हजे विशीं जें जितलेंय बरयल्लें आसा तें सगळें खरें जावंकूच जाय आसलें. आमचे विशीं घडये पवित्र पुस्तकान हे भाशेन बरयल्लें ना, आमचीं नांवां घडये पवित्र पुस्तकान ना, पूण देवाच्या पुस्तकार आमचीं जण एकल्याचीं नांवां आसात. देवाच्या पुस्तकार, जिविताच्या पुस्तकार आमचें जण एकल्याचें नांव देवान बरोवन दवरलेलें आसा. पूण जरी तर तें आमी मानून घेनात आनी आमी जरी तर हो अणभव घेनात, जे भाशेन जेजून हो अणभव हे आपल्या शिसांक दिलो, न्हयच फकत बेश्टें आयकून, पूण म्हाका पळयात, म्हाका हात लायात, सांसपून पळयात. आमचो देव पयस आसलेलो देव न्हय, बेश्टो वयर स्वर्गार पळोवन मागणें करपाचो देव न्हू, पूण आमचो देव खूद आपूण आमचे मदें येता. आमकां हात लावपाक, सांसपूंक मेळटा ते भाशेन जाता. आमी ताका आमचे भितर घेवपाक आमकां मेळटा ते भाशेन जाता. ह्या आल्ताराचेर येता. हो उंडो आनी सोरो जेजूच्या मासा रोगतान जेन्ना बदलता तेन्ना ह्याच जेजूक आमी आमचे कुडीन सांसपिता, आमचे कुडीन ताका आमी हात लायता, आमचे कुडीच्या दोळ्यांनी आमी ताका पळयता. तर हें दिसाच्या दिसाक न्हयच फकत हे मिसाचे भेटेन, पूण ही मिसाची भेट सोंपून आमी भायर वेता तेन्नाय आमी जेजूक भोगूंक, अणभवूंक, ताका पळयोवंक, दुसऱ्यांच्या कोश्टांनी, त्रासांनी, त्याच बरोबर दुसऱ्यांचे पुनर्जीवनपणान
दुसऱ्यांचे खुशालकायेन आमी देवाक सांसपूक जेजूक आमी पळोवंक बगूंक आमकां हे भेटेन कृपा दी म्हूण मागुया. भेटोनीन गीत घेवया C18 पेज 36. तुझ्या उदारपणान तूं आमकां दिलाय. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. मोगाच्या बापा, हे पास्क परबे समयार पवित्र स्नानान नव्यान जल्मल्यान तांचे पासत उपकारी काळजान हें बलिदान तुका समर्पिता. तें तूं दयाळायेन मानून घे आनी तुका विस्वाशी रावंक आमा समेस्तांक तुजो आदार दी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पास्कांची बोली. तोच तो दुलोप निरपराधी मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो. आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पास्कांच्या संतसाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. स्वर्गानी संसार होला तुझ्या नावान उत्सर्गीक तुका जोय जोय. सर्वेस्पराचे नावी येता जोय. उत्सर्गीक तुका जोय जोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक विचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गुट परगटुया. तुझ्या गुडसा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता
आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे बेटेक आयज आजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुजे, बागेवन धर्मदतां, बागेवन जुजे बाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणात. कोश्ट त्रास आमकां सगल्यांक आसात, पूण पुनर्जीवनपणाचेर आनी बरेपणाचेर विस्वास दवरप आमकां चड गरजेचें. जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचेर आमचे दोळे लावन आमकां सगल्यांक ह्या पुनर्जीवनपणाचे बागेली कर म्हूण मागुया. तशेंच आयज माउंट कामल समुदाय देवसा पिकेन आनी सेंट ट्रेजा ऑफ कोलकाता समुदाय देवसा ग्रान ह्या समुदायांनी पास्कांचो आशिर्वाद जाता. ह्याय गरोब्यांक ह्या पुनर्जीवनपणाची कुशालकाय फावो जावन तांचेय पासत मागुया आनी बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशेन अत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्काचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, तुज्या एका सत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमची सोडवण समोरंबून आमी तुका गोवा उंडो आनी दाकां सोरो भेटयल्यात आनी तुवें परतून आमकां तीच देणी बदलून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची कूड आनी रोगत दिले. ह्या भोव अमोलीक देण्या घेण्या वरवीं ह्या जिविताच्या गरजांक तुजो आदार आमकां दी आनी सासणाच्या जिविताच्या संतोशाक आमकां सलामती पावय. हे आमचे मागणी आयकून घे तुज्या पुता जेजूचे नावी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात. जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. शेवटी गीत घेऊया. गीत 6 पेज नंबर 141. जीवन चालो चोई चोई फोंडांतलो जेजू सोडलो चोई चोई. फोंडांतलो जीवन चालो चोई चोई फोंडांतलो जेजू सोडलो चोई चोई. सोडपूर बेकार रोचनारा Shivila
आत्लो जीव